ब्लू इकॉनॉमी फुडले पिळगे मेरेन व्हरूया ही मोख दवरून गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ दवरपाची मोहीम गोंयकार आनी पर्यटकांनी 365 दीस चालूच दवरची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारला। जाल्यार नितळसाणेची ही मोहीम नवे पिळगे भितर नवे जबाबदारीची जाणविकाय करून दितली अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें। History, politics, economics, folklore and even legal matters. So केंद्र सरकारान आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतांतल्यो दर्यादेगो नितळ करपाची मोहीम हातात घेतल्या। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मोहीम शेनवारा 17 सप्टेंबराक सकाळी 8 वरांचेर सगळ्या दर्यावेळांचेर नितळसाण मोहीम जाली। मिरामारचे कार्यावळीक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर फुडारी हजर राविल्ले। हातूंत वाठारांतल्या विद्यार्थ्यां बरोबर सरकारी कर्मचारी, पालिकेचे पदाधिकारी हजर राविल्ले। त्याच्यासाठी फाईन आहे तरी पण टाकतात। Samudra Bandhan is the tradition of our country from time immemorial, and cleaning up process is concerned. When our present Prime Minister of India, who took charge, thereafter within 1 year, he declared that Swachh Bharat and giving now importance more and more to seashore and other areas. So this is a program by taking into consideration of the future generation as well, and sea is concerned, seashore is concerned, our coastal laws are also made by us about 20 years back, I think so, subject to correction, and even after that also practice there. So awareness among the people, this effort is being done by district administration, CGASD, CGAE, CGAIS, and an international coastal cleanup process. कोस्टल क्लीनअप डे हाच्या खासा सोहळ्याक ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आम्ही क्लीन कोस्ट क्लीन सी हो कार्यक्रम जसो भारतभर ऑर्गनायज केला त्या धर्तीचेर हो गोंयानूय ऑर्गनायज केला। सांगपाक खूब खोस भोगता। पयलेच फावटी गोंयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें जे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्मेंट सगळो स्टाफ आसतलो, आणि त्याच बरोबर TTA सारकिल्ली ऑर्गनायझेशन्स, बाकीचे हॉटेल्स, शॅक्स ओनर्स हे सगळे जाण ॲट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम की आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचांचेर अवेलेबल आसा। आज इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे आणि कोइन्सिडेंटली आमचे माननीय ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर मोदीजीचो वाडदिवस आणि तांचे विजन सिन्स ही हॅज टेकन ओवर he's always propagated cleanliness स्वच्छ भारत अभियान तांणी सुरू केले। सो तांच्या ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आमी हो आणि इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे म्हणून आमी हो कार्यक्रम आयोजित केला। आमच्या पार्टीन वेगळे कार्यक्रम आयोजित केल्या तांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान। हांव मागता की तांचे जे विजन आसा आमी अशेंच फुडें व्हरपाक आमकां शक्ती मेळोनी, आनी तांचे पळय जे विजन आसा टू एम्पावर इंडिया, टू मेक इंडिया सुपर पावर, क्लीन भारत म्हणटा ते प्रोग्रेसीव भारत, ते आमी जाता तितले सगळे एकत्र जावन विथ अवर स्मॉल एफर्ट्स हे पूर्ण जातले, पुराय जातले। गोवा 365 खातीर मिरामारच्यान विलियम रॉड्रिग्स।